वचा भाऊ भयणीनो कशी आसात तुमी? बरी आसात, व्हेरी गुड. सुखान आसात गे? दुखान आसात गे? सुख दुख दोनी आसा. पूण कोणीय पण तुमच्या लागीं येवन सांगलां की हांव सुखांत आसा म्हणून. दुखांत असले सांगतात. कोणा कडेन विचारा, एकच पांय दुखो वा फाड दुखो, तकली दुखो, ताप आनी कितें सांगतात. कोणीय येवन तुमच्या लागीं सांगलें आसा की हांव सुखांत आसा. कोणी सांगलां गे? कोणी सांगनात. कित्याक म्हळ्यार सांगलें जाल्यार खंय पण फाल्यां सकाळीं कितें जालें. देखून आमच्या जिवितांत सूख आसा, दूखय आसा. आनी आमी ह्या दोन शब्दां भोंवतणीच सदांय गुंवता. एक फावटी आमच्या जिवितांत सूख येता, संतोश जाता, पूण आमकां बेंय आसा. फाल्यां दूख येता कोण ना, फाल्यां जायत कोण ना, म्हणल्यार बेंय आसा. एक फावटी आमच्या जिवितांत दूख आसा आनी आमी चिंता एक फावटी बरें जाल्यार पुरो आसलें. सूख केदळ येता कोण ना, आमी केदळ बरें जाता कोण ना, म्हणलेंय आसा. आनी ह्या दोन शब्दां मदेंच आमचें जिवीत सदांय गुंवतें आसता. पूण जेजू आज दुसऱ्यांचें एक सांगता, दुसऱ्यांचो विशेश. संवसार सगळो सुखाच्या फाटल्यान दुखाच्या फाटल्यान धांवत आसा जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी सुस्कान रडतल्यात आनी दुसरे पुरो हांसतले, दुसरे संतोशान आसतले. पूण उडास दवरा, तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. आतां सिंपल लॉजीक इतलेंच. सुखाचे विरुद्ध पद खाले. दूख, सूख संतोष म्हणटा, दूख संतोष म्हणटा हांवें ना. सूख म्हणटा आसतना ताचो ऑपोजीट शब्दूच दूख. पूण जेजू हांगासर सांगता तुमचें दूख सुखान न्हय, संतोशान बदलतलें. हाचो अर्थ कितें? आतां कोणा विशयान जेजू उलयता हांगासर? परवाच्या आयतारा आमी जेजूच्या सर्गा सडण्याचें फेस्त आमी करता. जेजू ह्या संवसारांत 3 वर्सां फिजिकली कुडींत आसलो शिसां सांगाता. तांच्या सांगाता भोंवतालो, खातालो, जेवतालो, हें सगळें करतालो. पूण तो जिवन जाल्या उपरांत आत्मीक रितीन तांकां दिश्टीक पडटालो, तांच्या सांगाता रावतालो, तांकां कितें करूंक जाय, खंय वचूंक जाय म्हणून सांगतालो. आनी अशें ताच्या जिवंतपणा उपरांतय थोडो काळ तांच्या सांगाताच बोवारींच आसलो, तांकां सांगात दिवनच आसलो. आनी आतां जेजू म्हणटा आतां वेळ आयला, हांवें हांगातान वचोंक जाय, हांगा रावोंक जायना. हांवें बापा सरशी वचोंक जाय, बापाच्या उजव्याक हांवें बसोंक आसा. आनी अशें म्हणटाना शीस चिंतूंक पडटात. आतां कितें करचें? आमचो बेस्त्री ना जाल्यार, आमचो गोवळी ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाता? कितें करयेत? कितें मिसांव करयेत? आमकां कांय कळना. आनी ह्या वेळार जेजू तांकां सांगता वय खंडीत, तुमचें टेन्शन समजता, तुमचें दूख ह्या घडये कितें म्हूण म्हाका समजता. तुमी चिंतूंक पुरो हांव गेल्लेंच कितें जातलें? 2 संगती जातल्यो. एक, तुमी मुखार कितें करीचें म्हूण तुमकां कळचें ना, कित्याक हांव तुमकां सांगूंक तुमच्या मुखार ना, पूण पवित्र आत्मा येतलो तुमकां सांगतलो, तें खरें. दुसरें, तुमी दगदणेक सांपडटल्यात, पर्सिक्युशन सुरू जातलें. कोणा तावन? तुमच्या जुदे भावा तावनूच. कित्याक? तुमी एक विसवण केल्या. तुमच्या दुखाचें मूळ कितें म्हळ्यार तुमी केल्ली विसवण. तुमकां कित्याक कश्ट येतले म्हळ्यार तुमी केल्ली विसवण. कितें विसवण केल्या तुमी? जेजू क्रिस्तचो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून तुमी विसवण केल्या. बेश्टें तुमकां कोणी दगदोवचें नात, कोणी तुमकां दुरसोवचें नात, वा कोणी तुमकां येवन कितेंय जाय म्हणून कितेंय सांगचें नात, वा तुमकां दवडावचें नात, फातर मारचें नात. ते तुमकां फातर मारतले, ते तुमकां हांसतले तुमच्यार, तुमकां थेंपी उडयतले, तुमकां शहरांत धांवन भायर धांवडयतले. कारण तुमी विसरून काडला जेजूक, म्हाका. त्या देखून ते तुमकां द्वेशितले, तुमकां धांवडावंक पळयतले, तुमकां दगदूंक पळयतले, हे खंडीत जावन तुमकां दूख हाडटले. पूण जेजू तांकां सांगता उडास दवरा, हें उतर उडास दवरा. तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. तें कशें? आमी येदोळ पळोवंक ना, आमचें दूख संतोशान बदललें. समजलें की तुमकां? हांव आतां दुखांत आसा, हेंच दूख आज हांव कश्ट करते आसा. हांव आज जायत्या संदर्भांनी कोणा तावन हेल्प नासतना
कश्ट आसा, कोणा लागीं विचारल्यार म्हाका कितेंय बरेंपण मेळना, हांव जायतें ट्राय करता पूण वयर येवंक जायना, ह्या एका स्थितीर आसा. जेजू म्हणटा हीच स्थिती एक दीस तुका संतोश करतली. कशें तें तुमी जाणात, जेजू उपरांत पयलो मारतीर कोण? पयलो मारतीर कोणाक फातरयलें तांणी जुदेवांनी? स्तेफनाक. हय गे, स्तेफनाक फातर मारलें. फातर मारतना देवाचें उतर कितें सांगता? तो भियेलो गे, तो रडलो गे, ताच्या तोंडार कांय टेन्शन दिसलें गे, भें दिसलें गे, तो कोणाचे म्हूण पांय धरून गेलो गे म्हाका एकटी सोडया म्हणून ना. ताच्या तोंडार प्रकाश आसलो म्हणटा, ताच्या तोंडार संतोश आसलो. त्या घडये कोणी तुका फातरयता म्हूण जाताना, तुका दवडयता, तुजेर थिंपी उडयता, तुका अपमान करता, तुका जिवेशींच मारता म्हणटाना कोणी संतोशान आसता गे? साध्यच ना. पूण हो मनीस कित्याक संतोशान आसा ह्या घडये? आनी देवाचें उतर आमकां सांगता थंय आनी एकलो मनीस आसलो. कोण तो? हे सगळें पळयतलो एकलो मनीस आसलो. कोण तो? बायबल वाचतात न्ही तुमी? क्विज जाणी करतात? सावल आसलो. पावल आसा पळय, सावल आसलो. तो सगळें पळयतलो, कालें जातें आसा. तुमी चिंतात की पावल एकच बोटी गोड्यार ताण पडले कुडले कन्वर्शन जालें ताचें, तो सगळो बदललो ना. त्या कडेन न्ही. केदळा स्तेफनाक फातरयतना ताच्या तोंडार परजळ आसलो गे, ताच्या तोंडार धैर्य आसलें गे. तें पळोवन सावलो ताच्या खंडीत जावन ताच्या मतींत एक चिंताप गेला, हो मनीस पिसो गे, कोण गे एकलो कुरसार मेला, ताच्या खातीर हो मनीस कित्याक मरोंक तयार जाला? हो मनीस कित्याक फातर घेवंक तयार जाला? भोवशा थंय तावन सावलाचे मतींत एक वय किडो रिगला, हो एक सवाल ताच्या मतींत रिगला. आनी थंय तावन तो चिंतूंक लागता, कितें जातें आसा? आमी तांकां नाश करी जें चिंताव ते नाश जायनात. आमी तांचेर जैत वर जें चिंताव ते जैत जोडूंक आमच्यान जायना. कित्याक ते संतोशान सगळें स्विकार करते आसात. कितें कश्ट येयल्यार तकदोण येयल्यार तांकां कांय टेन्शन तांच्या तोंडार दिसना. तांकां भियोंक आमी प्रयत्न करता, ते भियेनात. ही जावन आसा संतोशाची घडी. ह्या विशयान जेजू उलयल्लो. तुमच्या जिवितांत म्हजे पासून तुमी विसवण केल्ल्या खातीर तुमकां कश्ट येतात वय, पूण ते कश्ट तुमकां एक दीस संतोश हाडटले. कित्याक स्तेफनाच्या त्या कश्टा द्वारे, स्तेफनाक मेळिल्ल्या दगदणे द्वारे एकलो सावल आसलो पावलो जालो. ताका ताच्या मतीन चिंतना सुरू जाली, हो मनीस कित्याक असो, बाकीचे कित्याक न्हय अशें, जेजूक विसरले पुरा अशें कित्याक जातात? पळया, ताचें दूख, ताचे कश्ट, ताची दगदणी संतोशान बदलली. तशें जायते जाण आसात, जायते उदाहरण हांवें दिवयेत. नोये तुमकां कळीत आसा पोरण्या सोल्ल्यांत देवान ताका स्पश्ट उतर सांगलें, अळे इतल्या दिसांनी पुर्तुगाल येवचो आसा, देखून तूं प्रिपेर कर, तूं तयार जा. कितें करचें? व्हडलें तारूं करचें. एका उबार सुवातेर दोंगरार व्हडलें तारूं तयार कर, कित्याक तुका हांव बचाव करतां. तें जाल्यार कितें जालें म्हणटा देवाचें उतर? बाकीचो लोक कितें करतालो? हो मनीस सदांय सकाळीं उठोन तारूं बांदच्याक वेता आसतना, हो आनी हाचे भुरगे वेता आसतना लोक पळोवन हांसतालो, हो कितें बांदतें आसा. तारूं एका उंचायेच्या जाग्यार, तें एका पर्वतार तारूं कित्याक बांदतें आसा? हो पिसो न्हय गे, हाका दुसरें कांय काम ना गे. हो म्हणटा देवाच्या लागीं उलयला खंय, देवान सांगलां खंय. खंयचो देव? कोण सांगता? पूण लोक सगळो हांसलो जाल्यार, लोकांनी ताची कळकुळां केलीं जाल्यार नोयेन ताचें काम सुरू केल्लें, तें कंटिन्यू केलें. कित्याक तो जाणा आसलो ताच्या लागीं उलयल्लो कोणी सामान्य मनीस न्हय. ताच्या लागीं उलयल्लो खंयचोय पट्टू थाळो न्हय, कांयच सकत नातलो उतर न्हय. तें देवान ताच्या लागीं सांगलें आसा. तें देवाचें उतर सत जाता म्हणल्या बरोबरशें तो मुखार गेलो. आनी पुर्तुगाल येतना उरलो तो आनी ताचें घराणें मात्र. तशेंच आमी पळयता एलिया प्रवादी त्या काळार कार्मेल दोंगरार एकच न्हीज देव म्हणून रुजू करचे खातीर तो सिंगल हँडेडली एकलोच जावन एक्सुरस जावन एक रिस्क काणी येता. तो चॅलेंज घालता. बाल प्रवाद्याच्या लोकां सांगाता, प्रवाद्या सांगात एक चॅलेंज घालता, आमी दोन वेदी उबारया, खंयच्याक देव पयलें उजो धडन ती भली स्विकार करता तांचो देव आसा म्हणून. जर तशें जायना तांचो देव ना. आनी अशें हांतू जिखल्या उपरांत त्या उर्बेन मेळोवन तो आनी ताचे सांगाती बाल प्रवाद्यांक नाश करतात. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता तो थंय धांवता, एलिया प्रवादी धांवता, भियान धांवता. कित्याक म्हळ्यार जेजेबल राणयेन सांगलां, कोणें म्हज्या प्रवाद्यांक नाश केला की तांचो हांव संहार करतां, ताका हांव नाश करतां.
म्हळ्यार हो मनीस त्या कडये भियेता देवा खातीर जीव दिवंक आयिल्लो मनीस पूण हाचे एका राणयेचें उतर आयकून तो भियेता आनी धांवता आनी पर्वतार देव ताका भेटता आनी म्हणटा एलिया तूं हांगा कितें करताय तुका हांवें झुजोंक धाडिल्लें तुका हांवें थंयसर आसा जें म्हूण हांवें तुका धाडिल्लें तूं हांगा कितें करताय हांवें कित्याक लिपोवन बसलाय आज तूं जाणा जा हांव कोण म्हणलें तुवें येदोळ सगळें म्हजे खातीर केलें म्हूण तूं सांगताय पूण म्हाका तो वळखूंक ना हांव कितलो बळवंत आसा कितलो सक्तीन भरलां तुका म्हजी सकत कळीत ना देखून आज तूं जाणा जा हांव आसा तो तसो सर्वेस्पर थंय तावन एलियाचें जिवीत सगळें बदलता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूची विसवण जर तूं करताय खंडीचां तुका कश्ट आसात सुलभ ना आतां जेजूची विसवण म्हळ्यार कितें जेजू म्हणालो हांवच सत उलोवचें जेजूचें एक तत्व म्हण घेवया सत उलयचें आमी सांबाळणी जावन सत सांगता पूण तें सत सडाव जावन आमकां फायद्याचें जाल्यार मात्र नाजाल्यार सांगना हांव नीज जावन सत कितें आसा तशें आमी सांगूंक शकता ना आमी तेंच इल्लेशें मॉडिफाय करता फोट जावनच्या स्थितीर फोटी सांगना हांव सती सांगना हांव एक मदेंच खंयचें एक इल्लेशें मॉडिफाय करून सांगता बरें घेवन पॉलिश्ड सत सांगता एक सत सांगना हांव निसायकी पूण हांगासर जेजू सांगता तशें न्हय सत आसा तें सतच म्हण वय तें वयच म्हण न्हय तें न्हयच म्हण पूण आमी कित्याक तशें करिना वय आसलें वय म्हण कित्याक म्हणना हांव गे म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तो मनीस म्हजेर रागार जाता तो मनीस म्हजे कडेन उलयना तो मनीस फाल्यां सकाळीं म्हाका आनी कितेंय करीत म्हणलें बे आमकां दोस्ता देखून आमी सत उलयना म्हणजे जेजूक आमी विसला जाल्यार सताक आमी विसला जाल्यार खंडीत तुका दगदोणी कश्ट मेळटले पूण जेजू म्हणटा तुवें अशें दूख मेळटा म्हणून तुवें धांवोंक जाता गे कितलो पर्यंत भियेत ह्या संवसारांत 4 दीस आमी आसचें कितले पर्यंत भियेत ताच्या उपरांत खंय वताय तूं खंय वताय जेजू सरचें वताय त्या जाल्यार जेजू कितें विचारतलो हांवें सांगलें तुवें केलें गी म्हाका तूं पातयलो म्हळी पातयता म्हळी म्हजी तत्वां तूं पातयलो गे केलें गे तशें ना जर तूं थीर रावताय सत सांगताय आसा तशें आसा तें आसा न्हय तें सांगूंक तूं तयार आसाय धैर्य घेताय तुका कश्ट येतले पूण त्या कश्टा वरवीं जेजू तुका निमाणें खंडीत जावन जैत सस्ताचें जिवीत दितलोच दुसऱ्यान आमी सांगता आमी खंयसरी भ्रश्टाचार करनाजो भ्रश्टाचार म्हळ्यार व्हडलो शब्द जालो तें नाका तें पॉलिटिकल जाता भ्रश्टाचार म्हळ्यार ल्हानशें इल्लेशें मिलावट म्हणटा मिलावट म्हळ्यार प्युअरली आमी खंयचेंय करिना सगळ्यांती इल्लेशें बरशीक आमचे केदाळे आमचे उलोवणी बरशीकच आमी खंयचेंय शीदा बरें करेक्ट आसलें सांगना गुणावन सांगता तशेंच आमी आमची करचीं कामांय तशेंच बरें करता म्हूण वेता मागीर थंयसर आमकां कितेंय जाता म्हजें नांव येनातल्यार म्हणलें सुरू जाता मागीर फाल्यां सकाळीं तो म्हाका पळोवंकच पळयना जाल्यार म्हणलें येता स्वार्थ येता तशें जाल्ल्यान भ्रश्टाचार तें पयशांनी मात्र न्ही आमच्या चिंतनांनी सुरू जाता प्युअरली आमी जनरस जावंक बारीक कश्ट आसात सदांच करियेत जाता जायना म्हणना पूण हांगासर जेजू म्हणटा कितेंच अपेक्षा नासतना तूं हेरांक बरें करूंक आशेताय गी करूंक तूं तयार आसाय गी तुज्यान तें जाता गी तुका धैर्य आसा गी जर तूं धैर्य काण घेताय खंडीत जावन तुका 4 जाण आत्मान करतलेस आतां तुज्या कंपनींत तुज्या दफ्तरांत तूं सारकें काम करताय पूण थोडीं तुमकां कळीत आसा तीं इल्लेशें गोलमाल करते आसात खंयी पयशांनी गी आनी कितें गे तें करते आसात तुमी पळयतात आनी तुमी चिंतात एक दीस हांवें उलयल्यार तांकां बेजार जायनाय फाल्यां सकाळीं हांवेंच न्ही तांच्या सांगाता जियेचें तशें म्हणटाना कितें जालें चिंतनांनीच हांव करप्ट जालो आनी चिंतूंक सुरू केलें एक पटी करया एक पटी म्हणलें 10 पटी जाता तशें जावन मागीर आय एम नो लॉंगर फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट आय बिलॉंग टू देम हांव तांचे बरी जाता हें कश्ट आसा सुलभ ना चिंत्या तूं बिलकूल खंयसरी गोलमाल करणे तुजें काम करेक्ट करताय 4 जाण पळयले म्हणटात तशें करूंक नजो सांगतात तुमचे सहोद्योगी सांगतात तुमचे कोलिग्स सांगतात प्लीज डोंट डू दॅट बिकॉज तुवें केल्यार आमकां मार पडटा आनी जर तूं आयकनाय मागीर तुका कामांतान काडूंक गी आनी कितें गी सुरू करतात एक सुरू करतात म्हळ्यार कश्ट जेजूक तूं पातयेवन चलताय जाल्यार कश्ट आसात पूण ते कश्ट धैर्यान फुड करूंक तूं तयार आसाय जेजू म्हणटा तुजें तें दूख तुकाच संतोशाक व्हरून पावयतलें आज तूं कितें कश्ट म्हूण बगतात तेंच कश्ट तुका संतोश करतलें एक दीस कित्याक हें उतर सत
तशेंच मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी आमच्या कामांत लुकसाण करचें थोडे पटी आसता. आमकां जें काम दिलां, आमचें काम आसा, त्या कामांत तरेपटी फाटीमुखार करचें. आनी अशें करतना आमी आमकांच फटयता, आमकां काम दिल्ल्यांकी फटयता. आनी अशें जातना थंयसर जेजूचें उतर ना, म्हजें उतर म्हाका जाय जाल्लें बरें. आनी जर जेजून सांगलें उतर हांव सारके वेळार सारकें काम करता जाल्यार बाकीच्यांक तें बरें दिसना आनी थंय जावन आमकां दगदणी सुरू जाता. हे पुरा ल्हान ल्हान आमच्या जिवितांत घडचें. देवाचें उतर आमकां सांगता, जर म्हजो तूं पाटलाव करताय, तुवें तुका हांव सांगना, हांव सूख दितां, कम्फर्ट दितां आनी तूं संतोशान आसतलोय ना, तुका दूख फाट धरनच येतलें. पूण हें दूख तुका संतोश हाडचें तसलें जातलें. कित्याक तूं मात्र एकलो स्वता खातीर रावलोय, तूं मात्र एकलो बरें कितें आसा तें सोदून रावलय, तूं मात्र एकलो सगळ्यां परासी एक घट्ट रावलय. देखून तुज्या कश्टांच्या वेळार स्तेफाना परी तुज्या तोंडार संतोश आसता, प्रकाश आसता, बेय आसना. कित्याक तुवें सोरोंक नाय, तुवें फोट मारूंक ना, तुवें कोणाक लुकसाण करूंक ना, बागार तूं स्वतान चल्लाय. देखून सगळें तुज्या भशेन आसता जाल्यार तूं मात्र सारक्यान रावताय आनी तुज्या तोंडार प्रकाश आसता, बेय आसना, वा टेन्शन आसना, वा आनी कितेंय म्हणटीत म्हणल्यार आत्मानाचे भियान तूं बिलकूल आसना. तुज्या तोंडार एक आसो आसता. हो आसो कॉस्टली आसो, हो आसो हाडोंक कोणाचें न्ही साथ दिना. सत फूड करण्याची येतल्याक मात्र हो आसो मेळटात. ह्या आशा खातीर कोणें पयशे दिल्यार हो आसो मेळचो ना. देखून हो संतोश तुका जाय तर जेजूचो फाटलाव रिस्क काणयोन जाल्यार करूंक जाय. आनी हे रिस्केचें काम सुलाबायचें न्ही. पूण जेजू म्हणटा, हांव तुजे सांगाता आसां, हांव तुजे सांगाता आसां. सगळो संवसार तुजे विरोध रावल्यार हांव तुज्या मुखार रावता आनी तुका चलयता. कित्याक म्हजें उतर सत. ह्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरया. आमी सुकोवंक पुरो, सुकल्यांत आमी पातकी जाल्यार जावंक पुरो. पूण जेजू म्हणटा, ऊठ आनी परतून चलोन ये, हांव आसां, हांव तुका हात दितां. त्या सोम्याचेर आदाराचेर आमी बवर्द दवरया आनी फुडें सरया. सोमी आमकां आमचें सगळें दूख संतोशान बदलूचे सक्तेन आमकां भरतलो.